कुजिरा बांबोळे गोय हांव पांचवीन शिकता। आयज हांव तुमकां एक बरी काणी सांगूंक आयला। म्हज्या काणयेचें नांव एक कसली आजी। एक आशिल्ली आजी, ती गांवच्या शिमेर एके खोपीत एकटीच रावताली। गांवांतल्यो सगळ्यो अडचणी आजी सोडयताली। एक दीस भिमूच्या गांठयांतले एक पाडूक ना जालें। दुसरे दिसा सदाशिव आलो, येदो व्हडलो सुणो ना जालो, आनी तिसरे दिसा मोहम्मद भाईची बोकडी ना जाली। अशें करून गांवांतले एक एक जनावर ना जावपाक लागले। सोदल्यार खंयच मेळना। लोक तरेतरेन उलोवपाक लागले, भुतान देवचारांनी उरना मूं, दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी चोरून बी उरना मूं। निमणे सगळे आज्जे म्हऱ्यान गेले। आजी आंगणान बसून तांदूळ वेचताली। लोकांनी फाटल्या 8 दिसांक घडिल्ल्यो सगळ्यो घडणुको आज्जेक सांगल्यो। आज्जेन बरो विचार केलो आनी म्हळें, तुमी सगळीं घरा चलात, कितें तें हांव फाल्यां पळयता। त्या राती आजी आपल्या खोपीत जागीच रावली। तिच्या दारामुखा वयल्यान एक रस्तो रानांत वतालो। त्या रस्त्याचेर नजर दवरून ती बसली। बरी रात जाली। आज्जेक मातशी झेमशी येवपाक लागली। तेन्नाच कोण तरी कितें तरी ओडून व्हरता त्या आवाजान तिका जाग आयली। पळयत जाल्यार वाघ कितें तरी घेवन रानांत वता हें तिणें दिसता पळयलें आनी म्हळें, तूच तर तो देवचार, तुका फाल्यां दाखयता हांव। अशें म्हणून आजी दार धांपून न्हिदली। सकाळीं बेगीन उठून आजी नुस्तेकाराच्या वाड्यार गेली आनी तांकां सांगलें, म्हाका एक व्हड जाळ शिवात, ताका बरो घट्ट दोर घालात आनी सांजवेळा म्हज्या घरा हाडून दवरात। तशीच ती गांवांत आयली आनी गांवकारांक सांगलें, म्हाका 5 तरणाटे जाय। सांजवेळा नुस्तेकारांनी व्हडलें जाळ हाडलें आनी आजीच्या खोपी देगेक दवरलें। तशेंच 5 तरणाटे सुद्दां आयले। आजयेन तांकां रानांत वतकच कितें करप तें समजायलें। वाघाची पावलां खंय खंय आशिल्लीं तें आजयेन पळोवन दवरिल्लीं। मागीर आजी जाळ आनी तरणाट्यांक घेवन रानांत गेली। आजयेन पळोवन दवरिल्ल्या खूब खांदयो आसलेल्या झाडार पयलीं आजयेक चडयली आनी मागीर ते तरणाटे जाळ घेवन झाडार चडले। आजयेन सांगलेलें तशें तयारेन बसले। बरे राती वाघ आयलो। वाघाक पळोवन तांकां भंय दिसलो, पूण आज्जेच्या धीरान ते घट्ट बसले। वाघ झाडाच्या मुळार पावतकच एका तरणाट्यान किच 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 असो आवाज केलो। त्याच खिणाक तरणाट्यांनी जाळ वाघाचेर उडयलें। वाघ जितलो सुटपाचो यत्न करतालो तितलो चडच घुस्पातालो। वाघ जाळ्यान घुस्पतकच दोर ओडून वाघाची पोटली कशी केली आनी दोरी झाडाच्या खांदयेक घट्ट बांदली। आजीच्या धीरान आनी सुरपूस कजेल्यांनी रात केन्ना सरली तें कळ्ळेंच ना। वाघ रातभर गडोड घालतालो, तें गांवांत आयकूंक येतालें। गांवकार तरणाट्याच्या हुस्क्यान रानांत आयले। पळयत जाल्यार वाघ जाळ्यान घुस्पालो। आजी आनी तरणाटे तांकां पळोवन सकयल देंवले। आजयेचो सगल्यांनी जय जयकार केलो। एका पुनवंतान रान खात्याक कळोवन वाघाक व्हरून आपयलो। कितलेक दीस गांवकार गुंतवत आजयेची तोखणाय करताली। अशी आशिल्ली आमची आजी, हुशार आनी धिटार। आतां म्हाका सांगा पळोवया, म्हज्या काणयेंतल्यान तुमकां कितें दीख शिकूंक मेळ्ळी? हीच की संकटाच्या वेळार भियेन नासतना युक्तीन मुखार वचत जाल्यार ताचेर सहज मात करूं शकता। हांव आस्था माळगिता, म्हजी काणी तुमकां आवडलीच आसतली। देव बरें करूं।